गरजेक सांपडल्यांच्या आदाराक पावून तांच्या रुपान तुका आमी भेटल्या. आमी तुका दिनवासता. सृष्टी तुज्या मोगाचे देणे, तातूंतल्यान आमी तुका भेटल्या. आमी तुका दिनवासता. आमचे दोळे जेजूचेरूच दवरून आनी गोंय दिनवासनेची मागणी काळसांतान आमी करुया. आमची काळजां दिनवासनेनी मोडून तेच सुम्याक आमी आर्गां दिवया. गीत गावन आर्गां तुका सुमया. ईद टू. राचिताचे रीत आमी बसोत वेगवेगळे परिस्थितींत आमी चुकता. तर ह्या वेळार आमी पातकी मन करून जेजू लागीं वखसणें मागुया. थोडो सगळे अगेपणान चुकीचो अभ्यास करचो.
अडचणी, गिरेस्तकाये आनी जाणवाये आमी गोरवान उरल्या. ह्या गोरवा वरवीं आमचें सगळें सादेपण आमी धांपून दवरलां आनी दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर तांकां भेट करून आमी फुडें सरूंक ना. वखसुण्यांच्या जाग्यार आमच्या काळजांत राग द्वेसाक वयलो जागो दिला. आमची भेट मोगाची करून आमी फाटीं सरल्या. आमी आतां गीत गायतल्या आपटोन सायबा पडला आय वन. देवाचें उतर आयकून आमी सगळीं उबीं रावया. ओरुमाक सोब आसलो आनी सोब देवा सोबे आसलो आनी सोब देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोबे आसलो. ताचे वरवीं सोब वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलेले कांयच ना. ताचे सोबे जिवीत आसले आनी ते जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड. उजवाड कालोखान परजोळटा आनी कालोखान उजवाडाक आटापूंक ना.
देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. सोपटांनी भावाक दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवच्याक तो आयलो. एका मनशाक उजवाडायतलो नीज उजवाड सोप जावन आसलो. तो संवसारांत येतलो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो. तरूय संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताच्याच पोरचेर ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलेल्या सोमेस्तान आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें तेणें केलें. हांकां रोगटोल न्हय, कुडीचे वंदावलें न्हय, मनशाचे कशेंय न्हय, पूण देवान जल्म दिता. सोप मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान व्हरलोलो. ताची महिमा आमी देखला. ही महिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा महिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुआंवान आड्डून म्हणलें, हांवें तुमकां अशें सांगलेलें, जोरूय तो म्हजे उपरांत येता, तोरूय म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. अशी हांवें तुमकां ताची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे संपूर्णायेंतलें आमी सगल्यांनी घेतला कुरपेर करपाक. समूत मोइसेसा वरवीं दिली. कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यात. देवाक कोणे कडेच पळयोंक ना, पूण बापाच्या गोपान आसा त्या एकल्याच पुतान ताची वळख दिल्या. देवाचें उतर हें. नियाळ बागीबोन जुआंव आमकां देवाचे सोपून मोगाचे पेटेचो उगडास करता. सोप मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आमी ताच्यो ताल आयकून देवाचो मोग समजूंक आनी भोगूंक सोप ह्या संवसारांत आयलो. जायत्यांनी ही भेट स्विकारली, जाल्यार कांय जाणांनी ती नाकारली. हे मोगाचे आनी उजवाड हाडटले भेटेक तांणी आपल्या दार धापले. जेजूच्या मोगाचे भेटेक आमच्या जिविताचे दार उक्तें दवरूंक आनी आमकां पेटलोलो जेजू आमचे भेटेन उदेशी दुसऱ्यांक दिवंक आयज आमकां हो उलो आनी आपोवणें. सगळीं दिली घालुया. मोगाळ जेजू, ह्या तुज्या पेटे पासून आमी तुका दिवसता. तुज्याच आसल्यान आमचे जिवीत भरून दुसऱ्यांक भेट करून आमकां दिलेले दिसांत आमी शांती पावूंक तुज्याच मोगान आनी आशिर्वादान आमकां भर. आमेन. आमी गीत गावुया. R35 संस्कारा इतल्या व्हरत्या.
प्रार्थूया. देवा, एका अशोकाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोनाचो उगडास घडोवन दवरता. तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र कोटाची भोक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासना.
सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आयच्या नोवेनांत आमी खेरीत भाशेन मागतल्या आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या आमची देव संदेशकारां तांच्या उदार वावरा खातीर आमी ह्या मिसाचे बेगीन मागुया. तेच भाशेन आमी मागुया बाळा पयले आनी दुसरें पुस्तक आमच्यो इजोड्यांतल्याच्यो गरजो आमचें हावेस ह्या मिसाचे बेगीन आमी बापाक उबारया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकमत तुमचे सोबे आसूं. बाबा पयलो जेजून आपले संवसारीक मिसां पोरचेच्या मोगान आनी जबाबदारेन फुडें व्हेले. जेजून भेदभाव पळय नासतना समाजाचे वेगवेगळ्या लोकांक भेट केली. थोड्यांक पेटोवणी दिली, थोड्यांची नवसरणी केली आनी थोड्यांक नवें जिवीत फावो केलें. आयज आमकांय भेटे वरवीं आपल्याच पावलांनी मिसांव पाडूंक आमंत्रण दिता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जेजूच्या पावलांनी चलून भेटे वरवीं मिसांव पाडुया. दर एक क्रिस्तांव मनशान आपल्या समुदायीन आनी समाजान एकामेकाक भेट दिवपाचो कायदो आसा. आमी जेजूच्या पावलांनी चलतना ताचो उपकार जावं आनी आमचे भेटे वरवीं जेजूची स्पोरपटणी करूंक आनी मिसांव साकार जावंक आमकां बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेक मागुया. मोगाच्या पयली बाबानो आमच्या जिवितांत आमी आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक इश्टां मित्रांक आमी भेट्टा. वी विजीट आवर लव्ड वन्स आनी जायते पावटी तांच्या सांगाताक आमचो वेळ आमी सारता. आयज खेरीत भाशेन आमकां जोड्यांतल्याक उलोवप भेट दिवंक कोणाक भेट दिवंक जांकां
समाजाचे देगेर दवरल्यान जांकां भायर आयल्यान जांची कांय कोणूच मोग दाखयना आनी हें कार्य जेजू ताचे पाटलावदार कशें जेजूच्या पावलांनी चलून आमी भेट दिवंक असल्या समाजांतल्या भायर आयलोल्यांक भेट दिवंक आमचो मोग दाखोवन करून जोणेंतल्यान आयज खेरीत आपोवणे पूण आमी भेट कोणाक दिता काय भेट फकत आमच्या मोगाच्या आमकां फायद्याक पडटल्या तसल्याकूच आमी भेट केल्या आनी जे आपोवणे आसा गरीब दुबळ्यांक भेट दिवंक गरिबांची खबर घेवंक हें सगळें आमी सोडून दिलां आमचे आपोवणे कितें तें आमी विसरल्या हे चुकीचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया सगळीं बरोबर हांव पातकी सोड आनी सोडपदवीदार देव आमची ताकूद करूं आनी आमची मागतां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक गोंयड्यांक सुटका परगटून कुर्द्यांक परतून नदर दिवंक जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडून सर्वेस्पराचे पुर्वेचे वरस आनी ताचे जल्मेचो दीस परगट करून ताणें म्हाका धाडला दुखेस्तांक बुजून गोबरा सुवातेर तांकां फुलां मारून दिवंक कोणती दुखीचें आवरण काडून ताच्या माथ्यार कुशालकायेचें तेल ओतोवंक आनी मन बुडून वेंगी
जाल्यान वाकाणेचो शेळो घालून ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका घोट करतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. म्हजी विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जोयतीवून जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या दारांचें पडो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. उबी रावया. सुमयान आनी बियास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोकरांक आनी ते सुवातेर तांकां दोगां आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांडक्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोतराय धरात. बोगशेम गुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होटकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसतलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली. नामतोर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो हुशारो खावो. घरांनी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोकरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. तुवें आसती त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
मोगायच्या भयणी बाबांनो, आयच्या नोवेलांत आमी विशय वेचून काडला जेजूच्या बागांनी चलून भेटे वरवीं मिसांव पाडुया. जेजूच्या जिवितांत नदर मारल्यार ताचें पुराय जिवीत उदीक आनी उदीक करून तो वाटेन चलोन गरीब दुबळ्यांक हांची सेवा करून ताणें आपले बापाचें कार्य पूर्ण केलें. आमी पळयता देव मंदिरांत जेजू चड दिसोंक ना, पूण अदीक करून जांकां ताची गरज आसली, जे समाजाचे देगेर आसले, जांकां समाज भायरायतालो, जी गरीब दुबळी पिडेस्त, तांची सेवा, तांची चाकरी ताणें केली. आनी खेरीत भाशेन ताचे आपले भेटे वरवीं हे बापाचे मिसांव ताणें फुडफुटलें. आनी अशें कितें करून आयज आमकांय जण एकल्याक उलोवप, आमचे भेटे वरवीं जें कार्य, जें मिसांव आमकां दिलोलें आसा तें आमी सुपूर्ण करून आयज जण एकल्याक आमकां उलोवप. द सेंट ऑफ कटर्स अशें तिका म्हणटात, कलकत्ताची भाग्यवंत मदर तेरेसा. आनी तिचें जिवीत अशेंच कितें जालें. आपल्या कॉन्वेंटान मागणें करूनच ती रावली ना, पूण भायर सरून जे कोणाक गरज आसा, उदीक करून दुबळ्यांक, पिडेस्तांक, समाजाचे भायर आयलोले असल्या मनशांक आपली भेट ती करता. आनी जे गरजेक सांपडलेले तांकां आपलो जाता तो आदार सहकार फावो करता. अशेंच एक दीस आपल्या सांगात्या सिस्टरी वांगडा ती भायर सरता आनी रस्त्याचेर नाक्याचेर आसलेल्या असल्या 5 जाणांक गरजेवंतांक ती भेटतात आनी तांची गरज वळखून तांकां आपल्या आश्रमांत ती घेवन येतात. आनी तांतली एक अस्तुरी ती सारकीच पिडेत आसली, सारकीच दुयेंत आसली. खंयच्याय वेळार ती मरूंक शकताली. असले अस्तुरेक ती आपूण तिचो खास कुयदाद घेता. मदर तेरेसा तिचो परामर्श करता आनी रोखडीच ही अस्तुरी मरता. पूण मरचे आदीं तिच्या तोंडार एक अमुल्क हांसो आसता आनी ती मदर तेरेसाक अशें म्हणटा, मदर थँक्यू. ही 2 उतरां सांगून ती ह्या संवसाराक अंतरता. जेन्ना मदर तेरेसा हे अस्तुरीचें जिवीत नियाळटा तेन्ना ती चिंतूंक लागता, हांवें तर ह्या अस्तुरे पासत व्हड कांयच करूंक ना, पूण कितली खुशालकाय तिच्या मुखामळार आसली, कितली शांत ती आसली. आनी शांतताय, अ हार्ट फूल ऑफ ग्रॅटिट्यूड म्हणले भाशेन ती म्हणटा, थँक्यू, देव बरें करूं. आनी मदर तेरेसा चिंतूंक पडटा, घोडे हांव तिच्या जाग्यार आसली, इफ आय वॉज इन हर प्लेस, हांव कितें करपाची. घोडे हांव रडपाची, घोडे हांव म्हणपाची म्हाका भूक लागल्या, म्हाका तान लागल्या, म्हाका दूख भोगता, हांव पिडेत आसा, म्हाका आदार दी, म्हाका वाटाय, अशें हांव म्हणपाची, अशें मदर तेरेसा म्हणटा. पूण ही अस्तुरेची ल्हानविकाय, हे अस्तुरेची खुशालकाय ती वळखून घेता आनी खेरीत भाशेन देवाक देवासता, कित्याक हे भेटे वरवीं तिच्या मुखामळार हो हांसो हाडून ती पावली. आनी जेन्ना अशें तरेन 2 दिसा मदर तेरेसा आपल्या आश्रमांतली भायर सरता, जी गरीब दुबळ्यांक भेट करून ती भायर सरता तेन्ना हे मागणें ती सदांच म्हणटा. हे मागणें जावन आसा कार्डिनल न्यूमनान घडलेलें मागणें आनी हे मागणें अशें आसा, डियर जीसस, help me spread thy fragrance everywhere I go. Flood my soul with your spirit and life. Penetrate and possess my soul so utterly that my life may only be a radiance of thine. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel thy presence
in my soul. Let them look up and see no longer me, but only Jesus. हे मागणे सदांच ती करून आपल्या जिवितांत जेजूची कृपा ती मागता आनी जेन्ना आपली भेट असल्या गरीब दुबळ्यान पिडेस्तांक गोरजे वतात रस्त्यार नाक्यार ती दिवंक वेता तेन्ना जेजूचो उपकार जेजूचे आसणे जेजूचे बेसांव तिचे जिवितांत पळोवन जेजूची कुशळटाय तांकां दिवंक ती मागणें करता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत हे वाचप जे वेंचून काडला त्या तिसऱ्या भागांतले ट्रिटो आयसाया ताका आमी म्हणटा आनी ह्या भागांत जो सोडवोंडार येवचो आसा मेसायनीक प्रोफेसीज हातूंत आमकां मेळटा आनी जे आयज वाचप आमी आयकलां तातूंत खरे भाशेन जो सोडवोंडार येतलो तो सोडवोंडार कशे भाशेन आपली पोरचीक सोडयतलो कशे भाशेन आपली पोरचीक पावतलो ते दाखोवण करता. आनी जेन्ना जेजू आपल्या गांवघरा वता तेन्ना देवस्थानांत तो आसतनाच हो इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिता आनी तें उगडटूच जेजू म्हणटा आयज शास्त्र आनी लेखीत तुमी जें आयकलां तेन्ना तें पाळून आयलां. कित्याक होच तो सोडवोंडार जो गरीब दुबळ्यांचे भेटेक येता जो समाजाचे देगेर आसलेल्यान पावता गरीबांक बरी खबर परगटून गोंयड्यांक सुटका परगटून कुड्ड्यांक परती नदर दिवंक जी भोंडकुणीक आसा तांकां सोडवून दिवंक हो सोडवोंडार आपल्या जिविता वरवीं हें सगळें कार्य पाळून आयलां. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू व्यस्तर जाणांक पाठयता जे बापाचे मिसांव आसा ताची बरी खबर आसा ती परगट करून दोग जाणांक जेजू पाठयता. आमी चिंतले दोग जाणांक पाठोवची गरज कित्याक आसा काय जरी तर दोग जाण मेळटात जाल्यार एकलो कडेन मुखार पावप दुसरो फाटीं व्हरप वो तांचे मदें कसली उजत जाय वयर सकयल जाय आनी जें कार्य जें मिसांव दिलोलें आसा तें घडये तें सुपूर्ण करिना जाय. पूण जेजूची चिंतना अशी न्हय. जेजूची चिंतना तांकां दोग जाणां धाडल्यात तांकां तांचे मदें एकवट वाडोवप तांचो सांगातान वावर फुडें व्हरूंक ह्या कारणाक लागून जेजू तांकां पाठयता. आफ्रिकन भाशेन कशी म्हणी आसा आफ्रिकन प्रोवर्ब If you want to go fast, go alone. And if you want to go far, go together. जरी तर तुका बेगीन पावची गरज आसा जाल्यार तूं एकलोच वच पूण तुका जरी तर पयस पावप खुशी आसा जाल्यार सांगाताक वच. आनी हेंच कितें जेजूचें मिसांव सगळ्या संवसाराक परगटूंक पयस वचून अदीक करून समाजाचे देगेर आसलोल्यान जांकां समाजांत भायर आयलोल्यान जी पयस आसलोल्यान तांकां सांगाताक वचून हें जेजूचें मिसांव पुराय करूंक जेजू आपल्या शिसांक पाठयता आनी होच उलो आयज जेजू तुका आनी म्हाकाय करता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, परिशोधीक यात्रा आमी सुरू केल्या आनी ही यात्रेचो विशय परिशोधीक स्वभाव एकचार सहभागीपण आनी मिसांव. आनी जेन्ना ही परिशोधीची तयारी करून जेन्ना ही जमात घडून आयली जेन्ना जायते साबार लोक यात्नीक म्हत्वाची जम्यांनी एकठावले आनी भासाभास केली कशे भाशेन हें मिसांव एकवट सहभागीपणान जेजूचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक शकता. आनी एके भाशेन खेरीत भाशेन भेटे वरवीं आमी हें मिसांव फुडें व्हरूंक शकता ही भासाभास जाली. आनी जेन्ना लौकीक दुयेंसली तांणी जायते जाणांनी हो मुद्दो मुखार काडलो. यात्रिकांनी घोवड्यांनी आपले पोरची अदीक आनी अदीक भेट करची. आपले भेटे वरवीं हें जें मिसांव जें कार्य जें जेजून भासयलोलें आसा तें बरे तरेन फुडें व्हरूं. आनी आमचो पाप सेंट फ्रांसीस अशें म्हणटा प्रिस्ट बी शेपर्ड्स विथ द स्मेल ऑफ शीप. जे पोरचेक तांची गरजो आसा तांची खरी गरज कितें ती वळखूंक ही भेटे वरवीं तुका तें गमोन येता.
आनी हे भेटे वरवीं जेजूचें कार्य फुडें व्हरोवप फकत याज्ञिकाचें फकत मोतव्याशाचें न्हय, आमचें दर एका लौकीक भावा भयणाचें. आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय आसात, आमचे यूथ ग्रूप आसात, SSVP समुदाय, तेच भाशेन कॅटेकिस्ट हो आमचो पंगड. जायते फावटी आमी कितें करता, एक खंयच्याय दिसा आमी म्हणटा ह्या दिसा आमी भेट करुया, जावं ते ग्रँड पेरंट्स डेया आमी ओल्ड एज होमाक वचून भेट करुया. फकत अशेंच न्हय, पूण आमच्या जाता ते भाशेन घडटा ते भाशेन वचून भेट करप, अदीक करून समाजाचे भायर आयलेले जे गरीब दुबळे जी एकसुरी आसात तांकां आमची भेट करून अदीक करून जेजूचो मोग तांकां दिवप आमकां उलो करता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी पळयता जेजू कशे भाशेन वाटेर चलतना आपल्या शिसांक तो भेटता, शिसांक आमंत्रण दिता. जेरिकेचे वाटेर आसतना जाक्योसाक तो भेटता, ताच्या जिविताची नुवसुणी तो हाडटा. समाराचे वाटेर आसतना समारितान वस्तोरी तिका तो भेटता, तिच्या जिविताची नुवसुणी तो करता. जेरिके गांवांत परत येतना एका कुट्याक बार्तिमेव गांवच्या कुट्याक तो भेटता, ताका बरो करता. आनी सोब शेवटी आपूण खुर्सार आपलो प्राण दिवंक वेताना काल्वार पर्वताची वाट चलतना जो चोर आसलो, जो आपूण भोगसणे मागता, ताका तो भेटता आनी ताकाय बरो, ताकाय सुटका पुरवण करता. असलेच कितें जिवीत आमचें जावं दी. लेट अस प्रोक्लेम क्रायस्ट, लेट अस रिफ्लेक्ट क्रायस्ट थ्रू आवर विजीट. आमच्या भेटे वरवीं आमी जेजूचे आसणे दुसऱ्यांक दिवंक भोव गरजेचें. तर आमच्या जिवितान पयले सुवातेर भेटे वरवीं आमी एक चार बांदुया. आयज काल भेट दिवप भोव उणें जालां आनी अदीक करून ह्या कोवीड महामारीच्या वेळार जेन्ना ही कोवीड महामारी आयली तेन्ना आमी सगळीं एकसुरी एकमुडी कशी जाली. आनी जी कोण समाजांतली पयस आसलोली, जी गरीब आसलोली, जी दुर्बळ आसलोली, ती अदीक आनी अदीक तांकां ती कोश्टवली. असल्या वेळार आमी आमचे असल्या भावा भयणांक भेट करून जर सहकार दिवन एकवटांत वाडून आमकां उलोवप. दुसरे सुवातेर भेटे वरवीं सहभागिलेपणान वापरुया. जेजून आपल्या शिसांक दोग जाणांक पाठयले, तांणी सांगातान हे मिसांव बरे तरेन फुडें व्हरोवप. जायते फावटी आमी एकमुडी कशी जाता आनी हांवूच सगळें काम करूंक सोदतां, हांवूच शायन जावंक सोदतां. सांगातान करता तो वावर बरो जाता आनी सांगातान आमी अदीक पयस वचूंक शकता. अशे तरेन सांगातान सहभागिलेपणान हे मिसांवाचो भाव फुडें व्हरुया. आनी तिसरे सुवातेर भेटे वरवीं आमचे मिसांव सुफळ करुया. जे कार्य जे मिसांव आमकां चड एकल्याक दिलोले आसा ते बरे तरेन पाळोवप. मदर तेरेसा अशें म्हणटा, इफ यू वॉन्ट टू हेल्प वन अनदर, if you want to go for a visit, take one person at a time. एका दिसाक एक मनशाक तरी आदार दिवं जो आकांताक सांपडला, जो गरजेक आसा. एकूच जरी तर मनीस आमी घेतलो जाल्यार अशें करून आमी जायत्या जाणांक आदार दिवंक शकतले. बट टू बिगीन वीथ वन पर्सन एट अ टायम. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आंकवार मारयेचे जल्माचे परबेक आमी तयार जाता. आंकवार मारया जावन आसा आमकां श्रेश्ठ नमुनो आनी कशे भाशेन भेट करून जी गरजेक आसलेली आकांतांक सांपडलेली असल्याक आंकवार मारया भेट करता आनी आपलो आदार सहकार दिता. जेन्ना देवाच्या पुताची आवय जावची तिका खबर मेळटा तेन्ना ती गर्वान भरिना, आपूण व्हड म्हूण सजमना, पूण आपले मावशे भयणी इलिझाबेथीक जिका तिची गरज आसली तिका वचून भेटता आनी तिका आदार दिता. ज्या कानाच्या लग्नात जो कुटुंब आसलो तो अडचणीक सांपडलेलो, आपली भेट करतना ह्या कुटुंबाची अडचण तिका सजमून येता. ती ताची अडचण वळखता आनी आपल्या पुता लागीं मागता.
तांकां आदार दिवं हेंच तें आंकवार मारेचें काळीज आनी सोड शेवटी आपल्या पुताक निमाड्या वेळार पुऱ्यान आपलो सांगात दिता कालवार दोंगरार जेन्ना खुर्सार तो उमकळटा आपल्या भुरग्याक ती भेट करून आपल्या पुताक आपूण तुज्या सनाताक आसा ह्या दुकान हांव तुज्या दुकान वांटो घेता हांव तुजो सांगात घेता अशें पुताक भुसवण दिता आनी ह्याच कारणाक लागून जेजू आंकवार मारे आमची आवय करून दिता तर हे आवयचे लांबिकायेचे खातीकायेचे गूण आमी आपणावूं जाता ते भाशेन ज्या गरीब दुबळ्यांक आमची भेट करून अडचणीक सांपडल्याक आदार दिवंक ह्या आयच्या दिसाचे बेगेन आमकां कृपा मागुया सगळीं पिरावया ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया कोविड सोबेच्या वडिलां पासून आमच्या बाप साहेबान बीस साहेबान आनी सगळ्या कोविड सोबेच्या वडिलांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आपले पोरचे भेटेंतल्यान बरें निमणें जावं तांकां बापाची गोटाय आनी बोल मागुया राजकीय फुडाऱ्या पासून आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचे मदें भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक भेटून आनी मानान लेखून पोरचेच्या आनी सृश्टीच्या फायद्याक पडटले निर्णय घेवन जेजूचे जिवे गोवाय जावन ताका बापाची कृपा मागुया फिरकोचें फुडारीपण घेतलेल्या लौकिका पासून आमच्या फिरकोचें वेगवेगळ्या संस्थांनी वावर करतल्या भावा भयणांनी आपली जबाबदारी बेस बरे तरेन पाडूंक आनी भेटे वरवीं आपल्या मिसांक अदीक तोडमोड करूंक तशेंच ताच्या वावराचेर शुभाम आशिर्वाद आसूंक बापा लागीं मागुया समाजाच्या देगेर आनी अडचणीक सांपडलेल्या पासून समाजाचे देगेर आनी एकसूरपणान जियेतल्यान आमी अदीक हुस्क्यान आनी मोगान भेट करून तांच्यो गरजो आनी अडचण्यो समजून तांचे सगळे अदीक मनशार आनी हुस्क्यान भरलेले मिसां पाळून बापा लागीं मागुया थोडो वेळ उखी लावून आमची खासगी मागणी आमी बापाक उबारुया भोव मोगाल बापा खालतीकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी तूं आयकून घे आनी तुजी खुशी जाल्यार ती स्विकार कर म्हणून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
न्यू मोचे आनी तुमचे बलिदान सोबत विदार देवा बापा मानता तसले जावन म्हाका देवा आमच्या सोनीच्या बाबा मुनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंखवार मारेतान सोड घेताना तिची आंखवार कोणी काडूंक ना पूण विचित्र तोरेन ते पवित्र केले आपणे घेतिल्ल्या मनशा सुर्गा उरवी आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची विटोनी तुका माता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी Sorvespor tuce soveaso Amci calzau paruia Sorvespor acamcia deva tirva suia Sorvespor pavitra baba sorbot vidara ani sasnacia deva सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आमवर मारेक आमी नमन करताना एका ताळ्यार आमी तुका वाखाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती पुरगुट्टा आपल्या आत्मपणाची बुरवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक पावयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोनी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सुरभीचो सगळो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा तांच्या संगाती आमचेय काळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता सद्या आमकां आमच्या सोन्याची क्रिस्ताची खूब आपलेच खोशेन पोस्टमॉर्टम सोसून वयचे आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासो समोर तुमची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक गोडाराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनच्या पासो ते वाडोवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरात
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जिवनपणाचो आमी भक्तीपोरी उल्हास करता आनी हो जिविताचो उदो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आंगां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर दिश्टारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस आमचे बग्युंत बापा, फिलिप आमच्या कुंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमुखांत वडले. पुनर्जीवनपणाचो पर्व सोदून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणांची कर्तृत्व कर. तांकां तुजे इश्ट मेल्ल्या सुमस्तान तुजें पडसुळीत मुखामोड पळोवन फावो कर. आमा सुमस्तांची दया करून आमी मागता. आमकां बरे देवाची माई संगती चौपती बग्योन सुसे बग्योन धरून आनी सर्व कडेन तुका मनवल्यांत बग्योनचे वास आनी रुई भोगता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटून तांचे समाधान तुजी मोहिमा गफूंक आमकां फावो कर. तेच क्रिस्तांवाच्या सुमिया त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दर, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सोडपोतवेकार बापा, सोडबंधन आनी वैभव तुका, सासणाच्या सासणा. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेजून आमकां हे मागणें शिकयलां आपल्या बापाक उलो करून आनी आयज गिरीत भाशेन आमकांय जेजू उलो करता. भेटेंतल्यान बापाचो मोग सगळ्यांक दिवून ह्या वेळार मोठ्यान आमी हे मागणें उचारया. आमच्या बाबा सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां दिता. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी गर्वाच्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सोड पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाकाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशेक वर्मणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चवची येताय आमी राज चलयताय सासणांच्या सासणा. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. Amen.
असो जेजू भेटी वरवीं आपले मिसां फुडें व्हरून आमकां उलो करता तो. हे शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी.
बरे बाबा बाकी दनपारमेरेक आज आमी मानतना तुवें आमकां सोडीच्या जेवणाक दादोशी केला देखून आमी संतोष करीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलोव मागता ते सारबारबारीचे देख घेवन तिचे बोली आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपोळी चांगली करून आमकां करपाक दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सगळीं बसूया भावंगडीलो आमच्या रेवरेंड टिकर एस्लिवाच्या नांवान सिस्टरींच्या नांवान तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान हांव कितें भशेन आमच्या यात्नीक फादर क्लायव देनीस आतां देव बरें करूं म्हणून सोदता हे 3 दीस आमच्या सांगाताक घेवन देवाच्या उतराची मोडणी मिसांव कशे भशेन आमी जियोंक जाय हाची आमकां बारीकसाणेन सुवादीक ताड्यान स्वीट वॉयस आमकां ताणें बरे भशेन देवाच्या उतराची मोडणी करून आदार दिला जाल्यार तुका आमी काळजांत देव बरें कर म्हणटा आनी नवोत्सवाक निघतूंक जाय तो फुडार तुका आसा देवान तुजेर जाय तो आशिर्वाद घालचो आनी अदीक असोच नेटान देवाच्या उतराची भरभरणी करून हो एक भोंवडी वावर तुजो फुडें करून आनी दिसांनी कावंसिलरीन तूं वावरताय तुज्या वावराचेर आनी तुज्या शिकपाचेर देवाचो आशिर्वाद करून म्हणून आमची मागणी आमची शाबासकी आमच्या देव संदेशकाराक बरे भशेन तांणी ह्या अद्यावर आनीक मिसाची भेट बरे भशेन मांडावळ करून ती वावरल्यांत तांकां आमची शाबासकी आनी आयज आमी केले भशेन पाडां पयल्या दुसऱ्या पुस्तकांचो आमी भुरग्यां पासून मागला ह्या भुरग्यांचेरूय देवाचो आशिर्वाद फाल्यां परवट फाल्यां सकाळीं मीस ना सांजे 4 वरांचेर मीस आवय चारी गोड तूं बेगीन त्या दोला बरें न्हिदोन चाव पिवन येतालीं आमी आज 4 वय 4 दवरला कित्याक 4,000 आयल्या खंय पावताय न्हू मडगांव 4,000 आयल्यार मडगांव पावताय 3:30 मरण आयल्यार मरना रेडी जाता जाल्यार फेस्ताची 4 दवरला तुमचेच बरें खातीर कित्याक हे मीस आमी 4 सुरू करतले फुलां मिसा आदी घालची ना पण म्हटली फुलां कितें दवरल्यार जाता ते मीस 4 दिसां येतले सुसेगाद येता ते फेस्तान लोक चड अशें करून चिंतचे आनी तूं वत मिसा पावशे मीस 4 सुरू फुलां मागीर घालून आनी आमी 4 कित्याक दवरला कित्याक 4 मीस जाले उपरांत आमी फुलां घालतले आनी फुलां अशें पुरसांव आमी करचें ना एक मातांतल्यान ही वाटेन गोड ते वाटेन एक मातांतल्यान भायर सरून आमी हें फुलां घालून आमी भायर सरतले आनी भायर सरून आमी प्रोग्रामाक वयतले प्रोग्राम जायते संस्था हितून प्रोग्रामांत वांटो घेतात ते भशेन तुमी ग्रँड पेरंट्स डे पळयला तेच भशेन हातूंत कॅटेकिस्ट आसा हातूंत दोतोरींची भुरगीं आसात हातूंत पॅरीश कावन्सील आसा हातूंत यूथ आसा आनी हातूंत आमच्या समुदायाचे फुडारी आसात आनी ह्या दिसांनी ती भार घेवन प्रॅक्टीस करतात एक बरो परफॉर्मन्स दाखोवंक आनी हो परफॉर्मन्स आवय खातीर तुमकां अशें रांदतले हो तुमकां पासून आमकां यू ऑल आर द चीफ गेस्ट द मदर्स आर द चीफ गेस्ट जाल्यार भुरग्यांनो तुमचे मायक सांगात मम्मी हे प्रोग्राम तुमचे पासून करता जाल्यार आवय आसा ते प्रोग्रामांत तुमी वांटो घेवचो आनी तुमी हॉलांत भितर सरल्यार मजाक जातले दुसरेच भशेन स्टेज केल्ली आसा आयज मातशें वचना आयज मातशें तितू बरें ना आनी कितें कितें घालूंक जाय जाता आयज चडशें आनी हाली ना तशें देखून आनी आमचो प्रोग्रामींग बरे भशेन आमचे वावुरतात बरे भशेन करून जाल्यार म्हाका फाल्यां सगल्यांनी ह्या प्रोग्रामांत वांटो घेवचो भूक लागची ना तुमचे उदक पसंद करून आमी कितेंय करी आनी तयारी बी सगल्यांक केल्ली आसा भुरग्यांकूय तुमकांय जाल्यार तुमी सगळीं तेणीन पण रावता कित्याक बेगीन दवरला मागीर तुमी लादनी वयताय लादीन फेस्तांनी वाड्यांनी ते लादनी वचोंक जाय आनी ते प्रोग्राम मदें सोड घातली देखून तो प्रोग्राम आमी 7 आदी काबार करतले कित्याक हिंगा आतां मीस जाले उपरांत हॉलांत येता म्हणल्यार उमोग येता म्हणल्यार आनीक एक अद्यावर वयताली जाल्यार आमी रावता 1 वराचोच प्रोग्राम पण 1 वर 15 मिनट सुद्दां जायत
टायमार आमी सुरू करतले आनी टायमार तयार करतले आनी देखून तुमी जाय तो आमकां सहकार दिला कावड दिल्या चॉकलेट्स दिल्यात बिस्किट्स दिल्यात जावं नव्याच्या दिसांनी आनी दुडूय देखून दिल्यात जाल्यार तुमकां आमी काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं म्हूण मागता. खेरीत भाशेन सोंदी येता देवाचो फादर रोखलीना तुमच्या पादविकाराक हास्त्या मुखामोडाचो आनी खुशाल काळजाचो बरो येवकार ताणें म्हाका दिलो आनी तेच भाशेन तुमची बरी सेवा तो करता. फादर तुका चड आनी चड देव बरें करूं. तेच बरोबर म्हज्या इश्टाक डिकन एशलिफाक ताकाय हांव काळजाची खोलायेक लावन दिनवासता. व्हडे उर्बेक ह्या इगोर्जेन आपलो वावर तो करता. देवान ताच्या वावराचेर आनी तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. सगळीं उबी रावया. सोबेस्पोर तुमची सोबे आसूं. चड पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे